Baruch chapter 4 verse 5. मुझे परचे धैर्य घे, तुझे वरवी इस्रायलाचो उडास उरतलो. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. John chapter 16 verse 13. सताचो पवित्रात्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक पावयतलो. तो आपलेचतेकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंत करची सोडा आनी तुम्ही भियेवचेय नाका. Zechariah chapter 12 verse 10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो आनी आपणे तोपलेल्यांचेर ती नदर घालतली. Acts of Apostles chapter 7 verse 54 to 56. हे आयकून नितीसभेच्या संध्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफन पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताणकां दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो चल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. John chapter 20 verse 13. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण्ण व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती पाटी गुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काण्ण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. दैवीक नियाळ्याची उतरां. लूक chapter 1 verse 68 to 75. सदैव जावं सरेस्पोर इस्रायलाचो देव, ताणें आपल्या परचेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यात एक शांतीवोन सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखार ताणें बसायल्लें, सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो हेस ते प्रमाण उक्त्यान ताणें सोपूत घाल आमच्या बापा आब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविणे ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर.